नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कामां वेळा पुराय करूंक नाशिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक उडयतले काळे यादीत, सांगता दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकार। बेतोडा शिगरे व्हाळ शाळेत आनीक एका शिक्षकाची करात नेमणूक, थळाव्या लोकांची मागणी। बोरये मरण आयिल्ल्या बिबट्याची बरी नाशिल्ली भलायकी, पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान म्हायती उक्ताडार। दिवचलच्या नागरी पुरवण खात्यात जाग्याचो उणाव, काम करपाक येतात आडखळी, सांगतात अधिकारी। बागा दर्यावेळेर मोबायल चोरपी दोगांक कालांगूट पुलिशेन केली अटक, 1,30,000 मोबायल केले जप्त। आणि उज्याक लागून लुकसाण जाल्ल्या दुकान धनियांक दितले लुकसाण भरपाय, मंत्री रवी नायकाचें आश्वासन। आणि आता खबरो विस्तारात। जे कॉन्ट्रॅक्टर वेळेर कामां पुराय करिनात तांकां ब्लॅक लिस्टान घालतले, अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकरान दिली। बुधवारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांची बसका जाली। बसकेत जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी दिल्ली कामां कॉन्ट्रॅक्टर वेळार पुराय करिनात म्हणून कागाळी केल्ल्यो आनी त्या प्रमाण अध्यक्षान निर्णय घेतलो। मिटिंगेक आज अशें व्हडलेशें कांय ना, पण डीपीसी संदर्भांतले आमी फाटल्या फावटी जे कितें आमी सांगिल्लें की आमी सगळे आमचे झेडपी मेंबर आसा तांचे कडेन आमी फॉर्मेट धाडून दिवन प्रत्येक पंचायतींतल्यान ते आमी कलेक्ट करतली म्हणून सांगिल्लें। त्या प्रमाणे आमच्या झेडपी मेंबरांनी व्हरून त्या तांकां लागपी कन्सर्न सगळ्यो पंचायती आसा तातूंत व्हरून ते फॉर्मेट दिल्ले, पण भितरले आमकां अजून 30 पंचायतींनी अजून पर्यंत ते दिल्ले ना, रिटर्न तेंच्यांनी कांय हें केलें ना। 59 कडल्यान आमकां रिसीव जाता, कारण ते आमकां 22-23 जाय आमकां, ते आतां आमकां हें करतले जाल्यार फाटले ते आमकां नाका न्ही, पयलीं ते म्हणटा आमी धाडला फाटले, पण ते फाटले आसा 22-23 धाडपाक जाय। ते 59 पंचायती कडल्यान आमकां आयिल्ले आसा आनी 30 पंचायती आसा पळय तांचे आमचे उरला येवपाचे, तांकां आमी परत रिमांयडर करता, कारण हांवें सुद्दां खूब जाणांक पर्सनल फोन केल्ले आसा सगळ्या जाणांक दिया म्हणून ते खातीर। आनी आमी बाकीचे जे कितें आसा पळय डीपीसी संदर्भात ते आमी काम चालू केल्लें आसा ऑलरेडी। काही मेंबरांचे की इंजिनियर आले सारखे काम करना, कॉन्ट्रॅक्टर करिना म्हणून आसा। कॉन्ट्रॅक्टरांचे कितें जालां की थोडे कॉन्ट्रॅक्टर काम घेतात आनी ते काम करीत ना, अशे केसी आसा। तांकां आमी आतां आमचे जे झेडपी मेंबर आसा तांकां सांगिल्लें आसा की तुमी ते लेटर आमकां दिया की बाबा ताणें अमके टायमार काम घेतिल्लें, ताका वर्क ऑर्डर जी आसा पळय ती अमके टायमार दिल्या आनी अजून पर्यंत ताणें काम करूं ना, हे सगळे कोणाची कामां जावं ना, तांकां सांगलां की आमी बरोवन दिया म्हणून, ताजेर आमी एक्शन घेतली त्या कॉन्ट्रॅक्टराची। निरंकाल बेतोडा वाठारांत रावपी वानरमारी जमातीच्या भुरग्यांनी शिगणे व्हाळांतली सरकारी मुळावी शाळा उक्ती दवरपाक आदार दाखयला। वानरमारी जमातीची सुमार 19 भुरगीं आनी शिगणे व्हाळांतली 8 भुरगीं मेळोन वट्ट 27 भुरगीं ह्या शाळेंत शिकपाक येतात। शाळेंत एकूच शिक्षिका आसून आनीक एका शिक्षिकाची नियुक्ती करची अशी मागणी पालकांनी केल्या। वानरमारी जमातींतल्या भुरग्यांनी शिक्षणाची आवड दाखयल्या म्हणून फुडाराक ह्या जमातीचे बरे दीस येतले असो विश्वास आसा। तिशे बोरी वाठारांत मरण आयिल्ल्या बिबट्याची दोतोरांनी तपासणी केल्या उपरांत ताची भलायकी बरी नाशिल्ली अशी माहिती पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान स्पश्ट जाल्या, अशें आरएफओ दीपक तांडेल हाणें सांगलें। 2 बिबट्याच्या झगड्यांत एकल्याक मरण आयिल्ल्याचो मुळावो अदमास उक्तायल्लो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। तिशा बोरये दिनेश नायक म्हणटा, ताच्या प्रॉपर्टीन एक डेड बॉडी मेळ्ळी लॅबोरेटरीची,
सो अकॉर्डिंगली आम्ही वचून थंय पंचनामा केलो, डेड बॉडी रिकवर केली आणि वेटरनरी डॉक्टराक कॉल करून आम्ही ताजो पोस्टमॉर्टम कंडक्ट केलो. सो आफ्टर पोस्टमॉर्टम आमकां अशें कळ्ळें की ताचे जे ट्रॉमा कंडिशन जाल्ल्या कारणान ताची डेथ जाली. सो ट्रॉमा कंडिशन जावपाक कारण की ताका जो मेल डॉमिनंट दुसरो लेपर्ड आसलो ताणें ताका अटॅक केलो आणि ह्या लेपर्डाची वर्सां एक 1.5-2 वर्सां आसतली आनी तो मॅच्युरिटीक आयिल्लो. सो हो ताजे टेरिटरीन घुसलो आनी थंय तेकोन गव्हर्मेंट फॉरेस्ट आहा. सो थंय अशें दिसता की तांचो अटॅक जाल्लो कारण ताका ते बायट मार्क आहा, स्क्रॅच मार्क आहा बॉडी आनी डॉक्टरांनी ते कन्फर्म करून सांगलें आमकां आनी ताका लागून ताजो ट्रॉमा जालो, टेन्शनान येवन ताजो ऑर्गन फेलर जावन डेथ जाली. दोगां भितर फायट जाली आशिल्ली? हय दोगां भितर फायट जाली अशें आमचो अंदाज आसा. मेल का फिमेल ते? हो आतां मेला तो मेल लेपर्ड आनी नॉर्मली तशेंच जाता, मेल लेपर्डाचेच फायटींग जाता कित्याक तो आपली टेरिटरी मार्क करपाक सोदता दुसरो मेल लेपर्ड. सो आमी फाटल्या वाटी पळयताली की खूब जाण फास्ट लायता पयलीं आनी तितूनय बिबटे अशें मेळटा जावन येता तशें कितें ना, तशातलो असो हो इन्सिडंट ना कारण आमी मागीर बेगोबेग हें केलें, सगळे भोंवून कॉम्बिंग केलें, आमकां खंयच स्नॅर मेळोंक ना, आमकां खंयच केबल मेळोंक ना. दिवचल शारा सयत मतदारसंघातल्या सगळ्या पंचायत वाठारांनी पावसाळ्यात कसलीच समस्या उप्रासपाक जायना देखून उरिल्ली मॉन्सुना पयलींची कामां बेगीन पुराय करात अशे निर्देश आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी वेगवेगळ्या सरकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिल्यात. बुधवारा आपतकालीन व्यवस्थापना खाला दिवचले जाल्ले बसकेत आमदारान मॉन्सुना पयलींच्या कामाचो नियाळ घेतलो. ह्या बसकेक उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर, मामलेदार राजाराम परब, BDO श्रीकांत पेडणेकार, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी तशेंच नगरसेवक, वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच, पंच आनी सरकारी खात्यांचे अधिकारी हजर आशिल्ले. कामा विशीं कसलीच हयगय चलची ना अशी शिटकावणी आमदार शेट्टी हांणी अधिकाऱ्यांक दिला. I want everything on time. Do I need to take meeting for this? These are routine works. I thought I'll just take and I'll finish in half an hour. I'll be after you. If somebody gives you lunch at 4 o'clock, is that okay every day? No. So I want one time. My function is I want everything on time. If anything is not happening on time, I want to know the reason why it is not happening. Who is blocking it? I want to know. Or is there is no fund for this work? I want to know exactly in depth. I want to know. I will not take just any answer just like that. आज डिझास्टर मॅनेजमेंटाची मीटिंग आम्ही घेतलेली. ॲक्च्युली डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे काम ऑलरेडी आम्ही फॉलो करताले, पण आज जी मीटिंग घेतलेली ते असेस करपाक कितले पर्यंत काम जाला. आता डिझास्टर मॅनेजमेंट मेन थिंग आम्ही जे पळयताले एक फ्लडिंग, दुसरी जी झाडां जी आसा डेंजर झाडां पडटा ती, आनी तिसरी ती झाडां पडटकसनी जी डॅमेज जाता घराची किंवा लायट वता, हे सगळे इश्यूज आमी डिस्कस करताले. आणि हे मिटिंगेक आज आमच्या बरोबर आशिल्ले ते आमचे डेप्युटी कलेक्टर आशिल्ले रोहन कासकर, आमचे चीफ ऑफिसर आसले सचिन देसाय, मामलेदार राजाराम परब आशिल्लो, आमचो BDO आशिल्लो पेडणेकार, प्लस आमचे सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटान आपयल्ली, वेदर इट इज इलेक्ट्रिसिटी म्हण, एग्रीकल्चर म्हण, WRD, PWD, ट्रॅफिक, फायर, हे सगळ्या डिपार्टमेंटाक आपल्या सगळ्या गांवच्या 5 गांवच्या पंचायतीच्या सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच आशिल्ले, आमचो चेअरपर्सन आशिल्लो, आमचे कावन्सिलर आशिल्ले. आणि ते मिटिंगेक अशें जाणून येयला खुबशे फावटी जी झाडां आसता ती कट करपाक जाय, ती कट करपाक डेप्युटी कलेक्टरांना परमिशन मेळना. सो डेप्युटी कलेक्टर तशें इन्स्ट्रक्शन दिला, ताका जे तेचे पावर्स दिला ते यूज कर म्हणून सांगला. आनी म्हाका 8 दिसांनी आमी परत एक मिटींग घेतली की कितले काम आमचें जाला ते. बागा दर्यादेगेचेर लोकांचे मोबायल फोन चोरपी 2 जाण चोरांक कालांगूट पुलिसांनी अटक केल्या. दुबावितांकडल्यान 1.30 लाखाचे 11 मोबायल फोन जप्त केले. अटक केल्ल्या दुबावीत चोरां मदीं सूरज राजेंद्र रविदास आनी सनी हुसेन दुल हांचो आस्पाव आसा. ते बागा राबित्याक आशिल्ले.
पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण दोगांय दुबावितांक बागात चोरयेच्या दुबावावयल्यान ताब्यात घेतिल्ले. झट्टे वेळार तांचे कडल्यान वेगवेगळ्या ब्रँडाचे 11 मोबायल फोन सापडले. ह्या मोबायलांचें मोल सुमार 1,30,000 रुपया जाता. चौकशेच्या वेळार दुबावितांनी मोबायल बागा दर्यादेगेवयल्यान चोरिल्ल्याची कबुली दिली. फोंडेचो आमदार रवी नायकान उजो लागून काबार जाल्ल्या दुकानाची बुधवारा पळोवणी केली. उज्याक लागून दुकान धन्याचें बरेंच लुकसाण जालां. ताका लुकसाण भरपाय दिवपाचें आश्वासन मंत्री रवी नायकान दिलें. फोंडे शारांतल्या हॉटेल मिनिनो इमारतीच्या माळ्याचेर आशिल्ल्या आंचल कपड्याच्या दुकानाक मंगळारा सांजे उजो लागिल्लो. इन्व्हर्टराक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान कपड्यांचें दुकान लासून काबार जालें अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली. हो उजो पालोवपा खातीर 5 टँकराचो उपयोग करचो पडलो. व्हडा प्रमाणात दुकानात कपडे सांठोवन दवरिल्ल्यान उजो राती उसरां मेरेन पालोवपाचो यत्न दळाचे जवान करताले. उज्यांत व्हडा प्रमाणात कपडे लासून गेल्ल्यान लाखांनी रुपयाचे लुकसाण जाल्लें आसा. कोण सांगूचे कितें जालें कशें जालें शॉर्ट जालें कितें जालें कांय कळना. पूण हे आसा हांकां पळय लागता ते सगळे वयर येता उजो वयर येता. हेंगेले सगळे आचल ते सगळे कंप्लीट जाल्ले आसा. त्याचो उजो वयर येवन हांकां कॉल येता पण की हांगा रोड कलेक्शन गार्मेंट शॉपाक उजो लागला. इमिडिएटली आमी पॉयंटार पावन पळयता जाल्यार स्मोक सामको भितरल्यान भायर सरतालो. BSX अलॉंग वीथ आमची ड्युटी क्रू जो आसलो आमी इमिडिएटली भितर गेले. भितर वचून पळयता जाल्यार आमी तो स्टोर रूम आसलो तांचो भितरल्या वाटेन तेतूंतल्यान धुंवर भायर जाताना उजो लागलो भितरल्या वाटेन. सोर्सिसा प्रमाणे आमकां कळ्ळां की इन्वर्टर जो भितर आसलो ताका उजो लागला आनी तो उजो कपड्यांक स्प्रेड जाला आनी फूल फॉल सिलिंगाक तो स्प्रेड जालो. टोटल आमचे फोंडा कुंडेम मारगांव कुडचडे हे वॉटर टेंडर आमी उजो पालोवपा खातीर यूज केला. कितले वॉटर टेंडर लागले? टोटल 5 वॉटर टेंडर आमी हाडले. कॉज ऑफ फायर ड्यू टू ओवर हिटींग ऑफ द इन्वर्टर आसतलो. इन्वर्टराकूच उजो तेंच्यांनी फर्स्ट पळयलो हांगा स्टाफ सोर्सीस. वॉट इज द लॉस अराउंड? लॉस विल बी अराउंड in lakhs of rupees. आमी तेजेर वर्कआउट करता सगळे डिटेल करून. म्हापशा ग्रीन पार्क हॉटेला लागसर कोयराक घातिल्ल्या उज्यान पेट घेतलो आनी ग्रीन पार्क हॉटेल ते तार न्हंय मेरेन हो उजो रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या शेतान भगभगता. हो उजो कोयराक घातिल्लो तो वाऱ्याच्या नेटान पेटत वचून तार न्हंय मेरेन पावलो. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत घटनास्थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडपाचे यत्न झुजा पावंड्याचेर चालू आसा. हेजेर एक्शन आमी ऑलरेडी घेतलेली. फाटीचे ट्रक बीन भरलेले ती सेम सायड. आतां ताचो परिणाम कितें जाला सकयल्यान तो उजो लागला आनी फायर ब्रिगेड इज अनेबल टू क्लोज इट ऑफ. भितरल्यान लागला. सो वी हॅव
we are contacting the PWD to ask for a JCB so that we can push it off and try to dose off this fire. सर आम्ही पळयता की हांगासर अशे 4 दीस जाले उजो लागत आसा हांगा कंटिन्यूअस मदीं मदीं हांगासर कोण उजो घालता शेतांनी बी तो मागीर वाऱ्यार डेड जायत वयता कळ्ळें. हांव दनपारां वयतना ते आयडेंटिफाय केल्ले हांगा उजो पेट्टा म्हणून आनी फायर ब्रिगेडी इन्फॉर्म केल्ली बट फ्रॉम देम दे आर ट्रायंग देयर बेस्ट टू डोज इट ऑफ. ते आतां ते सकयल डंप आसल्या कारणान ते उदक पालवना उदक वेस्ट जाता. सो PWDक सांगून आमी JCB अरेंज केला. वी आर ट्रायंग टू पुट इट ऑफ. आयज वा फाल्यां केरळात पावस दाखल जातलो आनी फुडल्या 4 दिसांत गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून बायब-जॉय हे चक्रीवादळ तयार जालां. वाऱ्या सयत पावस राज्यांत धडक दितलो. हवामान बदलावाक लागून मॉन्सूनात बदल जायत आसा. अरबी दर्यांत जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून मॉन्सून गोंयांत उसरा पावपाचेर परिणाम जावप शक्य आसा अशें हवामान खात्याची वैज्ञानीक डॉक्टर राजश्री हिणें सांगलें. हैदराबाद पुलिशेच्या गुन्ह्या फाट्यान ऑनलायन फटवणूक प्रकरणात बुधवारा कोलवाच्या सोनार भाटी वाठारांतल्या कायट्स नेस्ट बंगल्याचेर धाड घातली. ऑनलायन पद्दतीन फटवणूक करपी 7 दुबावितांक अटक केली. हैदराबादाच्या गुन्ह्या फाट्यान ऑनलायन फटवणूक प्रकरणात हेर देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी धाड घातल्या. आमी कोलवा सेर्नापती कोलवा हांगा आसात आनी किट्स नेस्ट ह्या बंगल्या भितर हैदराबाद सायबर क्रायमाची टीम एक रेड चालू आसा. ताजे बरोबर कोलवा पुलीसय आसात. कोलवा पुलिसाची एक टीम आसा. दिल्लीचे काही लोक काल हांगा हो बंगलो भाड्याक दितात आनी दिल्लीचे काही लोकांनी हो बंगलो घेतिल्लो काल भाड्याक आनी ते 2 दिसां खातीर हांगा रावपा आशिल्ले. जांचो इन्वॉल्वमेंट वेगळ्या वेगळ्या सायबर क्रायमा भितर आसा अशा लोकांक हैदराबाद टीमीचे इन्व्हेस्टिगेशन सद्या चालू आसा. तांकां धरिल्ले आसात. तांचे ते टिमीन हैदराबादाचे सायबर क्रायमा टिमीन आनीकय दुसऱ्या जाग्यांचेर रेडी मारिल्ले आसात आनी खुबशे जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा अशी माहिती आमकां सुत्रां कडल्यान मेळिल्ली आसा. सेर्नापतीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. उत्तर गोंयांत वागातोर आनी शापोरा वाठारांत नायजेरियन बायलो बेकायदेशीरपणान वेवसाय करतात. हे संदर्भात गुन्यांव आनी भ्रश्टाचार नियंत्रण संघटनेचो उपाध्यक्ष चंदन मांद्रेकारा सयत आसगांवच्या लोकांनी हणजुणा पुलीस स्टेशनाचेर निवेदन पत्र भेटयलां. रातच्या वेळार नायजेरियन बायलो वागातोर आनी शापोरा वाठारांत रस्त्याक कुशीक उब्यो असतात. हाचो परिणाम थळाव्या लोकांचेर जावचो न्हय हाका लागून ह्या प्रकरणा संदर्भात थळाव्यांनी कागाळ नोंद केल्या अशें चंदन मांद्रेकारान स्पश्ट केलें. तेंच्यांनी आयज येवन हांगा मेमोरंडम दिलो आसा रिगार्डींग नायजेरियन लेडीज जे आसा ते हांगा भोंवता आनी ती इलिगल एक्टिविटीजान इनवॉल्व आसा. सो तेंच्यांनी तेंचें मेमोरंडम दिल्लें आसा. तेंकांय सांगलां आमी की सपोज तेंकां जर तशें कितें इन्फॉर्मेशन आसत ज्या जाग्यार खंय रावता जाल्यार आमकां इन्फॉर्मेशन दिया. प्लस आमी लास्ट इयर आनी ह्या वर्साक आमी खुबशे नायजेरियन युगांडा नॅशनल्स लेडीज जेंट्स आसा तांकां आमी अरेस्ट केल्ले जे ओवरस्टे आसले हांगा. इवन आमी NDPS केसीस आसा त्या NDPS केसींनी तांकां अरेस्ट केले आसा. सो हो ड्रायव आसा हो आमचो फॉरेनर चॅकींग हो कंटिन्युअस आसा. आनी सपोज जर आमकां पेट्रोलिंग करतना जावं आमकां खंयचे स्पेसिफीक इन्फॉर्मेशन जर येया जाल्यार आमी तेंचेर एक्शन घेता. जाल्यार एक 8 दीस पयलीं 8 दिसून पयलीं एक 3-4 दीस पयलीं आमी 2 लेडिजांक अरेस्ट केले युगांडा नॅशनल. ते ओवरस्टेईंग आसले. अशेंच आमकां भोंवता आसतना पेट्रोलिंगाक मेळिल्ले. तेंचे डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय केले तेन्ना कळ्ळें की तेंचे कडेन वॅलीड विजा ना.
सो विजा ना म्हणून तांकां वायलेशन अंडर आमी तांकां अरेस्ट केले आसा. सो टील डेट ह्या वर्सा आमी 8 जाणां अरेस्ट केला आणि लास्ट इयर आमी 27 लोकांक अरेस्ट केला. एक कंप्लेंट घातलेली, CMान कंप्लेंट केल्या, परत DGक केल्या आणि SP नॉर्थ आणि आमची लोकल MLA आहा पळय तिका. आणि ही कंप्लेंट आयज आमी मेमोरंडम दिवपाक अंजुना पुलीस स्टेशनान येयल्ले. कारण कितें आहा, आयज तुमी पळयतले रातचे 12 जाल्या उपरांत ही नायजेरियन होस्ट जावं कितें तरी आसता, म्हटल्यार तेंचे आयज अशें मोठ्या फॉर्मेट हे आसा की ती रातची 12 उपरांत हांगासर थंय आपलो धंदो चलयता, प्रोस्टिट्यूशन जावं आनी कसलो. म्हळ्यार हे आमी सगळे नजरेक हाडून दिला PIच्या. आनी ताका सांगलां की बाबा तुमी हेचेर एक्शन घ्या, कित्याक हे आतां आमच्या लोकलाक डेंजर जालां. लोकलाक डेंजर जालां कित्याक फाल्यां आमची बायलां भुरगीं जावं चेडूं आहा तेंचे नजरेन वचत हे फाल्यां वाडोवंक शकता. म्हळ्यार हे आमी खंय तरी स्टॉप करूंक हांगासर. म्हणून हे आमी सगळे आतां PIक सांगलेले, PIन बरो आमकां रिस्पॉन्स दिलो. फाटल्या दिसान PIन तशें 2 नायजेरियनाक हाडून पासून भंय केले. हितून हांव एक लोकलांक सांगता, तुमी होस्ट जाता जाल्यार तेंचे पेपर चॅक करा आनी C फॉर्मां तुमी हे करा, की आयज तुमकां लागून हांगा पुलिसांक प्रॉब्लम जाता. म्हणून हांव हे लोकलांक पासून तुमी दवरता आसतना हे चॅक करा. वाळपय वॉर्ड 3त मासोर्डे बांदार बुधवारा नगरपालिकेन JCBच्या सहकार्यान नाल्यांतलो गाळ काडपाक सुरवात केल्या. ह्या बांदार गणपती विसर्जन स्थळ आसा, तशेंच लोक लेगीत ह्या बांदार बसपाक येतात. विसर्जनाच्या खातीर हे एक पवित्र स्थळ आशिल्ल्यान पावसा पयलीं हो नाळो नितळ करप गरजेचें अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ह्या नाल्यांतलो गाळ काडटना पर्यावरण दूशीत जावचें न्हय हाची लेगीत देखभाल घेवन हें काम पुराय करपाचो ताकतिकेन वावर चालू आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी समाधान व्यक्त केलां. विकास कामा खातीर ज्यांच्यो जमिनी गेल्यात तांच्यांनी सारकी कागदपत्रां दिवची आनी आपलो मोबदलो घेवचो अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. जांची कागदपत्रां सारकी आशिल्ली तांकां मोबदलो दिला. कोणाचोच मोबदलो आडून दवरचे नात अशें विकास यात्रे निमतान धारगळ वाठारांत आयुष हॉस्पिटलाची पळोवणी करपाक गेल्ल्या वेळार तांणी स्पश्ट केलें. ह्या विकास यात्रे वेळार केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, पणजेचो आमदार आणि पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि हेर भाजप कार्यकर्ते ह्या विकास यात्रेच्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. हांव परत एकदा सांगता, ह्या विकासा खातीर ज्यांच्यो ज्यांच्यो जमनी गेल्या, ज्यांच्यांनी पेपर सबमीट केल्या त्या 100% लोकांक पयशे मेळ्ळा. इनकम्प्लीट पेपर जर कोणाचे उरले आसत जाल्यार तांच्यांनी सबमीट करचे. आमी तांकां अजुनूय बी कॉपरेट करून तांचे पयशे जे आसा पळय हे तांकां दीत आसा. की आमी ज्या पद्दतीन गोंयच्या आर्थीक विकास गतीत खूब मोठो वांटो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचो आसा, आयुष हॉस्पिटलाचो आसा आणि त्याच बरोबर ह्या प्रोजेक्टांचो फायदो इन लॉंग रन गोंयकारांनी खूब मोठ्या प्रमाणात घेवचो. आयुष हॉस्पिटलाचो रिव्ह्यू घेता आसतना आमी आज पळयता की आयुष हॉस्पिटल हांगासर आयुष हॉस्पिटल तर सुरू जालें, बट BMS सारकिलो अंडर ग्रॅज्युएट आनी ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट हे दोनूय कोर्सीस म्हणजे BMS आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन आयुर्वेदा हे दोनूय कोर्सीस हांगा सुरवात जाले. लोकांनी हॉस्पिटलचो बेनिफीट घेवचो. गोंयच्या भुरग्यांनी म्हणजे आयुर्वेदिकाक आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन आयुर्वेदा हाकाय एडमिशन जे आसा पळय न्हू ह्या हॉस्पिटलांत घेवचें. नीट्सच्या उपरांत हांगासर एडमिशन मेळ्ळें वता. आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर आतां OPD सुरवात जाल्या. थोड्या दिसांनी IPD सुरू जातली. पंचकर्माचो जो ट्रिटमेंट वेगवेगळे जे डिजीज आसा तांचो पंचकर्मा ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो आसा ह्या आयुष हॉस्पिटलांत मेळटा. हें इंटेन्शन इतकेंच आसा ह्या निमित्तान सगळ्या लोकांक हाजो अवेरनेस जावचो आनी खूब मोठ्या प्रमाणात लोक हांगासर येवचे हो इंटेन्शन आशिल्लो. माननीय मोदीजीच्या काळात 9 वर्सांत जे प्रोजेक्ट पुराय जाल्या ते परत एकदा लोकांक उदरगत कितल्या मोठ्या प्रमाणात 9 वर्सांनी केल्या ही कळची हें इंटेन्शन.
2024च्या लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतल्यान भाजपाचो खासदार वेंचून हाडपा खातीर गोंयच्या लोकांनी तेंको दिवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक भाजपा पक्षांत 9 वर्सां पुराय जाल्ल्या खातीर संपर्क से समर्थन यात्रेक सुरवात जाल्या. बुधवारा केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाजीर आशिल्ले. ते टुरिजम मळाचेर आसतले, ते एड्युकेशन क्षेत्रांत आसतले, ते आर्थीक मळाचेर आसतले आणि ते करपा खातीर तेजी बेज आत्ताची तयार जाल्या. फुडल्या 25 वर्सां खातीर अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट म्हणजे भाऊन सांगता आसतना सांगलें की वेगवेगळे हांव जरी सगळे प्रोजेक्ट जरी सांगपाक गेलो नांवानिशी जाल्यारूय म्हाका अर्दे वर लागतले. बट तरी सुद्दां हांवें मुद्दामून म्हणटा की अटल सेतू आसतलो, जुवारी आसतलो, मनोहर पर्रीकर बायपास आसतलो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतलें, आग्वादचो म्हणजे जेका आमी जेल म्हणटाले तो टुरिजम म्युजियम जालो. अशे वेगवेगळे प्रोजेक्टा खातीर सातत्यान आमकां केंद्र सरकारान मदत केल्या आणि हाज्याय फुडें खूब मोठी मदत आमकां केंद्र सरकारा कडल्यान मेळटली आणि ह्या सगळ्या मदतीत भाऊचो वांटो खूब मोठो आसा. कारण विशेष करून म्हणजे जशें म्हणटा की मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, हरीश हॉस्पिटल हे प्रोजेक्ट हे भाऊच्या कार्यकाळात, तांच्या मिनिस्ट्रीच्या कार्यकाळात हे प्रोजेक्ट हांगासर फावंडेशन स्टोन जालो, सुरवात जालो. वेगवेगळे फावटी वेगवेगळ्यो मिनिस्ट्री जेन्ना भाऊक मेळ्ळ्या तेन्ना तांच्यांनी त्या मिनिस्ट्रींतल्यान वेगवेगळे प्रोजेक्ट ह्या गोंयच्या उदरगतीत हाडपा खातीर सातत्यान तांचो खूब व्हडलो वांटो जो आसा हो आमकां ह्या गोंयच्या उदरगतीत आसा. मागता की ह्या निमित्तान की प्रेस मिडियांनी भावांनी म्हज्या ह्या सगळ्यांनी वेगवेगळ्या उदरगतीचे प्रोजेक्ट हे लोकां पर्यंत पावोवचे ताच्या फाटीमागचो उद्देश आसलो आणि निश्चित रित्या अजुनूय बी डेव्हलपमेंट करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार कटिबद्ध आसा. हांव परत एकदां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांकां गोंयच्या लोकांच्या वतीन 9 वर्सां पुराय जाल्या त्या निमित्तान तांचें अभिनंदन करता. गोंयच्या सरकाराच्या वतीन 9 वर्सां पुराय जाल्या त्या निमित्तान अभिनंदन करता आणि फुडल्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळा खातीर तांकां शुभेच्छा दिता. आणि निश्चित रित्या भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय खासदार उत्तरेंतल्यानय आमचे श्रीपाद भाऊ आसात आणि दक्षिणेंतल्यानय बी परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचो खासदार निवडून हाडपा खातीर सातत्यान आमकां तुमची सगळ्यांची मदत लागतले. तुमी सगळे जाण ह्या उदरगतीच्या वाटेत आमकां परत एकदा सगळे जाण सपोर्ट करतले हाजी अपेक्षा करता. फाटल्या म्हयन्याच्या तुळेत गांवठी सुकी मिरसांग आतां बरीच सवाय जाल्या. सद्याचें मोल पळयत जाल्यार अंदू मिरसांग गोड जाली अशेंच म्हणचें पडटलें. बुधवारा दिवसाच्या सप्तकी बाजारात तर मिरसांगेचे 300 ते 400 रुपया किलो मोल अशा मोलान उपलब्ध आशिल्ल्यो. फाटल्या म्हयन्यांत हीच मिरसांग हजाराचेर पाविल्ली. समाधानकारक पीक आनी आतां पावसूय लागीं पाविल्ल्यान मिरसांगेचे मोल देंवल्यात अशें कांय विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. तर ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळो. गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.